गजानन गणपती लंबोदर एकदंत, मंगलमूर्ती अशी कितलीशीच बाप्पाची नावा. कोण म्हणता सुखकर्ता, कोण म्हणता दुःखहर्ता, विघ्ननाश करपी बाप्पाची अनेक नावा. नमस्कार इष्टानो, हांव अंकिता. विघ्नहर्ता मोरया कार्यावळीत तुमकां येवकार. घुमट आरती आनी चवथ हो नांव वेगळावपा सारको असो भाग. चवथीक घुमटार जो मेरेन हात बसना तो मेरेन चवथ म्हण दिसना. हालीं तर सर्तीच्या निमतान खुबशे तरणाटे घुमट आरती कडेन खूब लागीं आयल्यात. विशेश म्हळ्यार हातूंत फक्त दादलेच न्हय तर बायलांय तितल्याच उमेदीन भाग घेतात. गांवांत तर ल्हान ल्हान भुरग्यांक दरेकाक आपणे आरतीक वाद्य वाजोवचें म्हण उमेद आसता. घुमट आरती करून लोक गणपतीची उपासना करतात. पळोवया ही घुमट आरती. श्री गजानन महाराज की जय. श्री लैराई सातेरी होमखंडेश्वर महाराज की जय. दुर्गे
हाताक मेती पांयाक मेती नाच गो भारती, हाताक मेती पांयाक मेती नाच गो भारती, फाल्यां येतलो गणपती दाखय आरती. बायलांक कसलोय सण आसलो म्हणटकर हाताक मेती घालपाक भोव आवडटा. मातशी काय जायना पूण ती मेती घालतात. तशेंच चवथीकय बायलां भुरगीं हाताक मेती घालतात. आमी तुमचे खातीर हाडला खासा मेतयेचो व्हिडिओ. खुबशे लोक चवथी कडेन घरांत सत्यनारायणाची पुजा बांदतात. कोणाची आंगवणेची आसता तर कोण चवथी निमतान आपल्या खोशयेन घरांत ही पुजा बांदतात. कारण कितें आसूं पूण पुजा म्हणटकर घरचें वातावरण आनीकय प्रसन्न जाता. तर आमी आतां जाणून घेवया चवथी कडेन करपी सत्यनारायण पुजेचें म्हत्व. त्या निमित्त कितें आसा ते ही सत्यनारायण पुजा करता. सत्यनारायण पुजा कित्या खातीर सगळें कार्य बरें जावपाक आनी सगळ्यांचे मन इच्छित कामां जावपाक जाय. सगळें कितें कार्य आसा ते कितें तरी कोर्टान वेव्हार कितें आसा ते कोणाची मागणें केलें आसता अशे रितीन गणपतीचे समोर एक सत्यनारायण पुजा करतलो अशी प्रार्थना करता. तशे रितीन कितें आसा गणपतीच्या
पूजाचे दुसरे दिवस किंवा चतुर्थ दिवस अशा रीतीने एक सत्यनारायण पूजा करतात. त्यातून सगळ्या त्यांची इच्छित मनोकामना जात नाही, पूर्ण जात नाही म्हणून त्यांचे हे सत्यनारायणाची पूजा करतात. सत्यनारायण पूजा म्हणलं सगळे देवाचे कितें आसा आराधन केले तातूंत सगळे कामां मेळटले, सगळे ते मनाची इच्छा पूर्ण जातले म्हणून लोकांचे भावना आसा म्हणून ते सत्यनारायण करतात. देवाची उपासना करपाक भजन हो सुंदर असो मार्ग. भक्तिमय भावनेन केल्लें भजन देवाक भावता. चवथी कडेन घरांनी भजन करतात. आमी बाप्पाचे भक्तीत तल्लीन जावन आयकुया हें भजन. तर इश्टानो, हांव निरोप घेता. तुमी चवथीची मजा घेयात आनी बाप्पाची भक्ती करात. देव बरें करूं.